25 लोक मेलो तो मनीस पोतून काय मेळपाना. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पेनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशना तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मरना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना. गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आता हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबा जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोण म्हणलो ना, तूं काळीज म्हणलो ना, तूं कोणूय मेल्या जाता, कोणूय कितें जाल्यार जाता, तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तेंक कोणा काळीज ना, तेंक कोणा पोण गेलो ना. आनी म्हाका दिसता सगळे लोकांना आज चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्ले आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका दिसता 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. हे प्रत्येक धर्मान आहा, प्रत्येक हेंगा. पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकांनी हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ल्या. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय. हें गव्हर्नरान आतां ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट स्पीच दिवपाक गेल्लो आहा तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल म्हणटरी पूण तेणें करूंक जाय. पूण हें करूंक जाय आनी गोंयकार मागोता तेमी करूंक जाय. आनी हें कोन्ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंकां भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंकां त्रास जातले.